आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक अयोध्यान चातुर्मास करका म्हणून तांगेले आशिल्ले, किंतु त्या संकल्प आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामीन पूर्ण केले. आज ही तांगेल संकल्प म्हळ्यार काशींतू चातुर्मास करून तांगेले कसन संकल्प आसा ते एक संकल्प पूर्ण करतसल भाग्य देवान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. महानिर्वाण जावतसले 1-2 तास पहिले, खाली 1-2 तास केन्ना तांकां कळ्ळें की आज आमगेल हातांत वीर विठ्ठला पूज जायना म्हणून तांकां केन्ना कळ्ळें, अवगत जालें, तांणी स्वता पंचांग हाण घेवन मुहूर्त सिद्ध करून घेवन आमकां मुहूर्त काण घेवन दिलें. म्हळ्यार इतले पर्यंत शिष्यान वैके पूज करताना तांकां ही बर जावं का म्हणून त्या संदर्भार वैके तांकां आलोचन आमगेले एक पंचांग हाडूसून नक्षत्र खंयचे आसा म्हणून विचारून घेवन समय खंयचे काडयत, लग्न खंयचे काडयत, इतले पर्यंत स्वामीन आमगेले उलोवन घेवन आमकां एक मुहूर्त काण घेवन तांणी निर्वाण घेतलें. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळी मारून स्वागत करचें. विंदेयंगामश्वंपुरुषानहम् अश्वपूर्णामृतमध्यामस्तिनाद प्रबोधिनीम् ध्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जोहताम्. निपीवसावरचिद्रामन्तौ हसर्गाः अवातिरतमन्द्रतानि विश्वरतेन मित्रावरुणासयेथे युवा सुवासाः परिवीत आगात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः गन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ताः. ओम या फलिनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसोदास्तानो मुञ्चन्द्वं हतः फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः. 47 वर्षात विद्याधिराज स्वामींचो आरोग्य शिक्षण अध्यात्म आणि धर्मशिक्षणाच्या मळावेलो वावर मठ परंपरेच्या विस्तारा खातीर केल्ल्या वावराचो मठाच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो हांणी उल्लेख केलो. विद्याधिराज स्वामींच्या महानिर्वाणासावन स्वामी विद्याधीशांच्या पिठारोहणा मेरेन दीस रात वावुरपी आनी आदार करतल्यांचे उपकार मानले. हांव फक्त नांवां वाचून दाखयता, तांची कंडोलन्स दिली ती. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्रायम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, PS श्रीधरन पिल्लय, गव्हर्नर ऑफ गोवा, पर्सनल विजीट. प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गोवा, पर्सनल विजीट. पार्लमेंट आमची गोंयचे असेंब्लीक दुखवट्याचो सदाव पास जाल्लो आसा, लोकसभेक जाल्लो आसा, आमचे राष्ट्रपतीन दिल्लो आसा आनी सगळ्यांनी दिल्लो आसा. म्हणून ही श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे जे 23 स्वामी आशिल्ले विद्याधिराज तीर्थ, तांचें कार्य त्या मठा पुरते सीमित ना, तांचें कार्य ह्या अनुया पुरते सीमित ना, तांची गोंयची पुरते सीमित ना, कर्नाटका पुरते सीमित ना, ते सगळे भारतान भारता भायरूय पाविल्ले आसा तांच्या कार्याची. आणि विशेष करून तांणी म्हणा एज्युकेशन आणि एज्युकेशन हेल्थ केअर हातून ताणें काम केलां, ते खूब मोठें आसा. म्हणून पर्तगाळ मठाक 550 वर्सांचो इतिहास. पिठारोहण सुवाळ्याक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवनाच्या वतीन धाडिल्लो शुभ संदेश सुवाळ्यात वाचून दाखयलो. 31 जुलय सावन विद्याधीश स्वामींचो पयलो चातुर्मास आरंभ. कोविडाक लागून मठानुयायांनी घरच्यानूच चातुर्मास दर्शन घेवचें म्हूण मठ समितीचो उलो. 24वे मठाधीश म्हणून परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज सिंहासनाचेर विराजमान जाल्यात. आमचोच समाज न्हय, उदो अनिल पैन सांगिल्ले प्रमाणे सगळे देशाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा तशें. Today it is a proud moment for Goans and especially the Hindu brethren to celebrate Guru Pitarohana of Swamiji. We hope to visit Sri Sansthan Gokarn Partagali Jivottam Mutt to seek blessings of Srimad Vidyadhish Tirth Sripad Vader Swamiji later. With our deep respects, yours sincerely, PS Sridharan Pillai. Bureau Report, Prudent.